म्हजें नांव चेतन कापडी आणि हांव ऑल गोवा FMCG एंड टेलिकॉम डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशनचो जनरल सेक्रेटरी. आमचें असोसिएशन जें आसा पळय तातूंत 300 मेंबर आसात आणि सगळ्या गोंयांतले आमचे मेंबर आसात. मडगांव जाले, म्हापसा, पणजी, वास्को, पोंडा सगळे कडेन आमचे मेंबर्स आसात. जानेवारी 28च्यान आमकां कंप्लेंटी येवपाक लागल्यो ओन्ली फ्रॉम मडगांव, सेईंग दॅट की कोण तरी सोपो कलेक्टर येता आणि आमचे जे डिलिव्हरी व्हेकल्स आसात तांचे कडेन ते 200 रुपया सोपो कलेक्शन करतात. जेन्ना आमी चेक केले ते एक तर सोपोची रिसीट दिताले नाजाल्यार ऑक्युपेशनल फीज म्हणून कितें दिताले. सो ताच्या मागीर आमचो टीम वचून जो चेअरपर्सन आसा तांकांय वचून मेळ्ळ्या रिगार्डींग दीस, बिकॉज आमकां खूब कन्सर्न जाले हाजे बद्दल. पळयात, आमचे मार्जिन्स खूब थीन असतात. ओके, आमी वेफर थीन मार्जिनाचे काम करपी लोक आसात. हातून हे अननेसेसरी बर्डन आमचेर येता. सोपो ऑक्युपेशनल फीज बी आमचे प्रॉफिटेबिलिटी सामकी डावन जाता हातून. प्लस हाज्याकून चड कन्सर्न कितें आसा की जे सोपो कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा तांचो जो टोन आसा तो मातसो एग्रेसीव टोन आसा आणि ते पळयनात की तो जेंट आसा काय तो लेडीज आसा काय तो सिनियर सिटीजन आसा, ते एग्रेसीव टोनान उलयतात. सो हातून आणि ड्रायव्हरा कडेनूय उलयतात. फाल्यां म्हाका सांगात, जर ड्रायव्हर आमचे आसात ते जर भियेले आणि म्हणपाक लागले की आमी डिलिव्हरीकूच वचना, काय दुसरी कंपनीज म्हणटा की बाबा आमच्या ड्रायव्हरांक जर थंय थ्रेटन जाता जाल्यार आमी धाडना गाडयो, जाल्यार आमच्या बिझनसाक अफेक्ट जातलें. सो आणि हे सगळें चल्लां आतां मडगांवांत. सो हाजे बद्दल आमी खूब कन्सर्न आसात आणि आमी रिक्वायर्ड एक्शन कितें एप्रोप्रिएट स्टेप्स घेतले हाज्या खातीर. हो कायदो जो आसा दिस इज नॉट करेक्ट आणि इट हॅज टू बी स्क्रॅप्ड. द रिझन इज दॅट की इट इज हॅपनिंग ओन्ली इन मडगांव. आमची दुसरे सगळे कडेन जशें सांगला 300 मेंबर आसात आणि खंयच्यानूच आमकां कंप्लेन येना. सो मडगांवान अशें स्पेशल कितें आसा ट्रिटमेंट आमकां मेळटा की तुमी 200 रुपया आमचे कडेन चार्ज करतात आणि ते सुद्धा थ्रेटनिंग करून तुमी चार्ज करतात. हे जे चल्लां पळय हे बिझनेसा खातीर सारकें न्ही. दीस इज नॉट गुड फॉर बिझनेस. आणि म्हाका दिसता की द कन्सर्न अथॉरिटीज शूड इमिडिएटली इंटरवीन आणि स्क्रॅप करून उडोवंक जाय हाका, अशें म्हाका दिसता.